फुडल्या 20 ते 30 वर्सां खातीर उदक सांबाळून दवरपाक लागून सरकारान नेटान पावलां उबारल्यात। ते खातीर गोंयभर वेगवेगळे कडेन 4 धरणां बांदपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। साळावली धरणाची उंचाय वाडोवपाची आसा। तेच बरोबर धार बांदोडेच्या काजुमळ वाठारांत धरण बांदपाचोय प्रस्ताव आसा। डिसेंबराचे निमणे कडेन ताचो बुन्यादी फातर बसयतले अशें मंत्री सुभाषान सांगलें। मुखाल्ल्या 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी मुखाल्ल्या 20 वर्सांक जे कितें उदक आमकां सांबाळपाक जाय आमकां गोंयकाराक जाय ते मागीर म्हादय आसूं किंवा तेवढ्यान शापोरा न्हंय आसूं तेवढ्यान मागीर आमची जुवारी न्हंय आसूं जे उदक आसा ते उदक सांबाळून आमकां मुखाल्ल्या 20 वर्सांक 30 वर्सांक गोंयकाराक उदकाक पातशेर जायना अशा प्रकारची जबाबदारी घेवपाक पळयता आनी म्हजे कश्ट आसतले की ते उदक आमकां सगळ्यांक सांबाळून दवरपाक। हांव चिंततां की मुखाल्ल्या 2 वर्सां भितर नवीन 3-4 तरेची धरणां बांदची म्हणून। म्हजो एक गांव आसा त्या गांवचें नांव आसा माणक्या गोळ म्हणून। थिंगा एक धरण घेवपाक सोदता जे आमकां 3 म्हयने उदक दितले। साळावली डॅम जे आसा पळय ज्या डॅमाचें उदक हांगसर पावता तेजी आनी मातशी उंचाय वाडयता कारण पयर जेन्ना आमचें उलोवप जालें तेन्ना म्हाका इंजिनियरान सांगलें सर तुवें 15 नोव्हेंबराक उदक दिलें आनी साळावली धरणाचें उदक 2 मेत्र सकयल देंवलें अशें म्हणून। 2 मेत्र सकयल देंवप म्हणजे कितलेशे लाखांनी उदक कमी जालें आसा। दोन्ही उपाय करपाकच जाय। उदकय सांबाळपाक जाय मनशां दिवपा खातीर आनी उदकय सांबाळपाक जाय शेती दिवपा खातीर। आनी म्हणून मागीर आमचे इंजिनियर आसात ते फाटल्या 6 म्हयन्याक काम करतात आनी तेणी थारायल्लें आसा की साळावली डॅम जे आसा तेजी हायट वाडोवपाची। नवीन डॅम जे आसा पळय तेय बांदपाक घेवपाक केल्ले आसा। एक धार बांदोड्या म्हणटा थिंगा काजुमळ म्हणून एक वाडो आसा गांव आसा ते काजुमळ म्हणून थिंगा डिसेंबराच्या 2023 एक धरणाची आमी बुन्याद घालतले।